बऱ्या भलायकी खातीर मीस पेटयला एरन इमॅन्युअल फेर्नांडीसाच्या खातीर ताच्या आवय बापायनी आयज तो आपलो जोन दीस संभ्रमता ताचे खातीर ह्या मिसान कितें भाशेन मागुया. तेच भाशेन आयज पयलो जोन दीस संभ्रमता एनजी रोज डायस तिचे खातीर हें मीस पेटयला रॉक आनी झॅनी रॉड्रिगीस. ह्या दोगांय भुरग्यां खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन हांव तुमकां विनयता म्हज्या ग्रॅनी खातीर मागूंक. कालच्या दिसा सांजे ती मरून गेली आनी आपल्या घरा परतून गेली. तो तिचे खातीर खेरीत भाशेन मागूंक तुमकां लायता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर्बविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वसत भाग्यो सदांच वाद न्हय सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्बविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोर्बविदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोबालायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यान तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकृतीन सोर्ब आमची पातकां भोगस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. बागयोन पावलून गालेस्करांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, भावाट धरला तींच मनशां आब्राहामाची संसद म्हूण तुमी समजून घेवचें. भारता उदेशी देव विदेशांक प्रमाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तक आब्राहामाक शुभ वर्तमान अशें फुडेंच गमयलें. सगळ्या राष्ट्रांक तुजे उदेशी आशिर्वाद मेळटलो. म्हणटच जीं भारतांत चलतात तांकां भारती आब्राहामा बरोबर आशिर्वाद मेळटा. सुमृतीच्या कायद्यांचेर विस्वास ठेवतात तितली शिराप पडलेली. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जो कोण सुमृतीच्या पुस्तकार बरयलेल्यो त्यो सगळ्यो आज्ञा सदांच पालिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच सुमूर्ती उदेशी देवा मुखार प्रमाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना. कित्याक प्रमाणीक मनीस भारता वरवीं जिवीत जोडटलो आनी सुमूर्त भारताचेर दवरलेली ना. कारण अशें सांगलेलें आसा, ह्यो आज्ञा पालता तो मनीस ताचे उदेशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमृतीच्या शिरापांतली सोडयली. तर अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलेलो.
क्रिस्ता जेजू उदेशी अब्राहमाचो आशिर्वाद विदेशांक पावच्याक खात्री आनी बासायलेलो आत्मो भारता उदेशी आमकां मेलचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतर. सबाब सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सोरेस्पोराक दिन वाजता. सोरेस्पोराची कर्तुत्वां घडती ताचेर सोंतसतात ताणीन ती नियाडची. जबाब सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. मोहिमेवून देवाक केलां तें सगळें लोकलोकीत परजोळीत. ताच्या प्रमाणीकपण बालता तोखता सदांकाळ. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सोरेस्पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन भरलेलो. जबाब सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. आपली भक्ती कोत्तेल्यांक तो जेवंक खाण दिता. आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. राष्ट्राचें दायज आपले परजेच्या हातान घालून आपल्या कर्तुवाचें तिका बोळ दाखयता. जबाब सोरेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. उपकार. सोरेस्पोराक जय जय समी म्हणटा. आतां ह्या संवसाराचो अधिकार भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतलीन तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो. सोरेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, बिल्जेबूल देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणात ताचे कडेन मागताली. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेल्जेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्जेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच तेच तुमची नीट करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे दाय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचे खंय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पातयतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागा ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पूण जायना तो शिंपडायता. मेल्लो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच तो सुक्या सोद्यार विसोग सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसोग मेळो ना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलो. आनी थंय ये जाल्यार तें जाडलोलें आनी नेटुयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणागून नुस्ते आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात. आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा आदले परस काश्ट जातात.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाल बाबा भयणीनो, कालच्या दिसा आमी आयकलें कशे भाशेन बागेवन पावल गालेसेकारांक विचारता, कित्याक काय तुमी म्हजेर सोप मानतात. आनी आयज तो आमकां सांगता, आमी देवाचेर सोप मान गरज. देवाचेर आमचो बाबार्थ आमी थीर करूंक गरज. आयज आमकां हे प्रश्न जेजूक घालेले आमी आयकले. बेलझेबूल ह्या देंवचाराच्या पोरदाना उद्देशी देंवचार काडटात म्हूण जेजूक म्हणटाले. पूण जेजू आमकां आनीक एक म्हत्वाची खबर हांगासर सांगता. हांव विजमितां करतां तातूंत तुमी बुडटात काय? आमी आमच्या जिवितान विजमितां करूंक जेजूक उलो मारता काय? जेजूचेर आमचो बाबार्थ फकत तो आमच्या जिवितान विजमितां करता ताका लागून आसा काय? हे प्रश्न आयच्या दिसा आमी आमकांच घालूंक गरज. आनी विजमितांक लागून न्हय, पूण जेजू खातीर. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आमचे भाशेन तो मनीस जालो, कालबार दोंगर तो चडलो, थंयसर तो मेलो आमचे खातीर, आमच्या मोगा खातीर. थंयसर तो मरून फोंडांत ताका घालो आनी 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जालो. जैतिबोल तो जालो ह्या मरणाच्या फर्मणान. आनी आमकां ताणें एके भाशेन बोरमोस दिलो, उर्बा दिली हें जिवीत मोगान सारूंक. तर प्रितीच्या भाव भयणो, ताच्या विजमितांचेर न्हय, पूण ताचेर बाबार्थ दवरुया. आनी जेन्ना आमचें काळीज, आमचें मन उत्सांबळ जाता, तेन्ना त्यो घडयो आमच्या बापाच्या हातांत घालुया. आनी जेन्ना आमी ह्या आल्तारा संस्कारा सावन आमकां सगल्यांक घोटाय आनी करपाक मागुया. सर्वेस्परा श्रेष्ठ चार स्थानां आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेष्ठ चार स्थानां आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पितार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समरूंक आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आनी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर्वकारी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणी. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी बोडवी बिलकूल सोडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत येता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या प्रभुवान. मुसकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय, मुसकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरून सुसुंपेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत ते मारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो बाबार्थाचो गूट परगोटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी येवजवेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी राव आमचो पंगडी बापा, सगळ्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकू. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे पोर चली तुमकां मोड पडूंक फावो. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव मारये देवाची माये सनातीन भाग्यवंत तुका भाग्यवंत सुजे आनी सोरताली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो. तांची सनाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पवेदार बाबा सोर्बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया.
आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज हांगा येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस, आनी आमकां तायणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर्ग बायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बोरवाशानोच रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्ग पातकांतली सुटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरबी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेचे भगवंताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप पट्टिगे आमची कातूर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप पट्टिगे आमची कातूर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप पट्टिगे आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेरीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुभागी. सुम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भर आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजू घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पाव. असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे